Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Hallelujah. Mashihina makora sentara makia rabazena riala. Liborihina makora sintra maseketra mas. Oborehena makoro sintra masiketra lande. ओ हालेलुया माशाखात्र मासिकेत्र लांदे सगळी महिमा सगळं दिनवास माझ्या जिव्या देवाक लिबोरी ही नमाकारा मांत्र उत्र मासिकेत्र लांदे ओ बोरे हे नमाकारा सीनतरा माशिखात्र लांदे हालेलुया हेब्रेवाचो 12 वर आणि 28 वेळ आमकां सांगता हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 28 तर हालोंक जायना तसले राज आमी घेतला म्हूण हे देणे आमी थिरायेन सांबाळुया आणि देवाक मानवता तसले जावन भक्तीपणान आणि भिरांतीन ताची पुजा आमी करुया कित्याक आमचो देव एक ल्हासतो उजो पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो देवाची सामर्थ्यशाली उतार आमकां कितें सांगता कोणाच्यानूच हालोंक जायना तसले राज आमी ऑलरेडी घेतला आणि हे देणे आमचे कडेन आसा आणि पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ते आमी थिरायेन सांबाळूं जाय आणि ह्या संवसारान आमकां देवान एक काम दिला देवाक मानवता तसले जावन भक्तीपणान आणि भिरांतीन सदांच आमी आमच्या जिव्या देवाची पुजा करूंक जाय हेच तें काम आसा पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो भक्तीपणान आणि भिरांतीन जायते पावटी मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितान आमी मनशांका भियेता पूण देवाचें उतर सांगता देवाची भिरांत धरून आनी भक्तीपणान आमी देवाची पुजा करूंक जाय आनी ताका मानवता तसले आमी जिवीत जिवंक जाय कित्याक आमचो देव एक ल्हासतो उजो आसा पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो ज्या वेळार तो उजो आमचे भितर पेट्टा त्या वेळार अशें कांयच मेळ्ळें आमचे भितर येवंक शकना आणि जर ते आमकां टच करता जाल्यार ते ल्हासून वयता इतलो देव सामर्थ्यशाली जायते पावटी आमकां सजमनान आमचो देव कितें आसा तो आमकां दिसता तो एक देव आसा आनी ओके तो आमकां आमच्या वडिलांनी सांगला पुर्वजांनी सांगला तो एक देव आसा पूण तो देव कितें आसा तें आमकां खबर ना पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो तो देव ज्या देवान तुका आनी म्हाका रचला आनी तो एक ल्हासतो उजो आसा आनी ज्या वेळार तो उजो आमचे भितर आसा त्या वेळार आमचे भितर मेळ्ळें अशें कांयच येवंक शकना सगळें मेळ्ळेपण ल्हासून वयता सगळी वायट शक्ती सगळें शिकपाण पिडा सगळें कित्याक देवाक पदवी आसा मोगाचें देखून भिरांतीन आनी भक्तीपणान देवाची पुजा करुया वाखाणुया तेका हर एका वेळार कित्याक ताचे बगर आमी खाली आसा हर एका दिसा एक जिवी वाखाण एक जीव यज्ञ देवाक हालेलुया माशारिया मांतोरोगो त्रेखीना माशहांदरा बसे हालेलुया तुझी मोगाळ पोर
sharia mazere me shabariara lera mashera mashandere yalade. Oh hallelujah mashadre. Oh hallelujah. हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. तो सदांकाळचो आमचो देव आसा. आमेन. ते देवाक आमी सदांच आर्गां दिवंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाच्या राज्याची खबर जेजू क्रिस्तान हर एका मनशाक सांगल्या. हर एका मनशाक सांगल्या. अशें न्हू कितें तर तेणी फकत आपल्या इस्रायल परजे पासून सांगल्या ना. अशें न्हू तेणी फकत आमकां क्रिस्तांव भावांसाठी सांगलां ना. देवाची खबर ही हर एका राष्ट्रा साठी आसा, हर एका जातींतल्या मनशा साठी आसा, हर एका मनशा कुळा पासत आसा. आमेन. ही खबर अशी जावन आसा कितें तर देव बापाचो पूत ह्या संवसारान येयलो, ह्या संवसारान हाचेर घेतले आनी तो मेलो. तिसरे दिसा मेलोल्यातलो जिवन जालो. 40 दीस तो शिसांका दिश्टी पडलो. ते शीस सांगतात आमी तेका हातांनी चांचपला, आमी तेका स्पर्श केला आनी तो जेजू क्रिस्त शिसांका देखीत कुडी आत्म्या सयत सर्गार गेलो. आमेन. ही आसा तेची परगटणी. ही आसा तेची जिविताची सगळ्यान व्हडली परगटणी. आमेन. सो हे सगळें जालां तुजें आनी म्हजें पासून. आमेन. सो आतां पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11 व 12 कितें म्हणटा. मातेवाचो 5वो अवेसोर 11वी आनी 12वी ओळ कितें म्हणटा. पळयात, जेजू क्रिस्त म्हणटा त्या वेळार जेजू क्रिस्त खुर्साचेर मरोंक नसलो. तेच्या आदीं जेजू क्रिस्त डिक्लेअर करता कितें तर आपणाक लागून तुमच्या जिवितान कितें घडटलें तें. आमेन. देवाचें उतर म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हणटा कोणा पासून पडयता, जो कोण जेजू क्रिस्ता पासून सगळ्या जिन्साचेर आपल्या कुडीचेर वायट घेता तो म्हणटा सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें सुभागी उतर सेम आसा जशें मरियमाच्या जिवितान एंजलान उलयलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेणी कितें ओस्तोरे मध्येच तूं सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त तें सांगता तें सुभागीपण तुमचेय जिवितान आसा. आमेन. तें सुभागीपण तुमच्याय जिवितान आसा आनी तें सुभागीपण तुमच्याय जिवितान रावतलें. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात, सदांच मतीन धरात. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, जर म्हज्या नांवा खातीर तुमकां जो कोण अपमान दीत, तुमकां धुमाळो दितीत वा जिन्साचे आड तुमचे वायट करतीत जाल्यार तुमी सुभागी. आमेन. सेम उतार सायबीण मांय मरियमाईक म्हटलें. कितें म्हटलें? मरियमाई अशा भाशेन म्हटलें कितें तर अख्ख्या वस्तुरे मध्ये तूं सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. सो सुभागी हें खेरीज भाशेन उतर मरियमाई पासून आसलें आनी आमचेय पासून आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, इम्पॉर्टंट आसा आमी कोणा पासो त्रास घेता ती. आयज पळयात, ह्या संवसारान आमी जर चलतना ज्या वेळार आमी असता सांगाताक चलतल्या त्या वेळार सगळीं जाणां आमकां मान दितलीं, सगळीं जाणां आमकां एका बऱ्या जागेचेर दवरतालीं, सगळीं जाणां आमकां रिस्पेक्ट दितालीं, सगळीं जाणां आमकां नांवान उलो करतालीं, सगळीं जाणां तुऱ्यान आमचो स्वागत करतालीं. पूण ज्या वेळार आमी जर साताक वेंग मारता जाल्यार आनी सट डिक्लेअर करतात जी कोण आमकां मान दिताली तोच आमकां आतां अपमान करताली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो नियम आसा आनी ह्यो नियम तुमच्या जिवितान घडोवंक जावो. कित्याक जेजू क्रिस्ताकूय तुमचे पासत अपमानीत केला. आतां तुमचो वगत येयला जेजू क्रिस्ता पासत तुमी अपमानीत जावचो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां सजमता कितें सांगता तें पळयात. तुमी ज्या वेळार तुमच्या जिवितान तुमच्या लायफान जर तुमकां अपमान करतात जाल्यार, तुमकां धुमाळो दितात जाल्यार आनी जिन्साचे आड वायट उलयतात जाल्यार
तुमी सुभागी आहात. आमेन. तुम्ही ब्लेस आसात म्हणटा, तुम्ही आशिर्वादीत आसात म्हणटा. आमेन. 12वी लायन पळयात कितें म्हणटा, खुशाल आनी संतोश बरी जायात. आमेन. खुशाल आनी संतोश बरी जायात. कित्याक खुशाल आनी संतोश बरी पळयात, कोणाच्या नांवा पासून आमकां धुमाळो दिता तेचे पासून खुशाल आनी संतोश बरी जायात. कित्याक ह्या पृथ्वेचेर जर तुमकां नामान मेळता जाल्यार 100% स्वर्गा राज्यार तुमकां मान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबलची उतरां कितें म्हणटा, खुशाल आनी संतोश बरी जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमकां दवरलेली आसा. आमेन. पळयात, बायबल म्हणटा ज्या ताकाय तुमच्या लागीं कितें आसा त्या ताकाय तुमच्या लागीं सगळीं जाणां आसतलीं. ज्या वेळार तुमच्या लागसून कांय मेवना त्या वेळार सगळीं जाणां तुमच्या लागसून पयस वयतालीं. प्रेज द लॉर्ड. पळया, सजमोन घेयात, ज्या ताकायत आमच्या जिवितान आमी असत घेवन चालताले त्या वेळार सगळीं जाणां आमकां कितें करतालीं, रिस्पेक्ट दितालीं, आमकां घरांनी आपयतालीं. पूण आतां जर तूं सताचें जर शिकवण दिताय, सत कितें तें सांगताय, सताचें जर प्रिचींग करताय, आतां कोण तुज्या वांगडा उलोवची नात, आतां कोण तुज्या सांगाताक नासतलीं, आतां कोण तुका आपल्या जिवितान स्विकारूची नात. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्यो तुमी वायट धरूचो न्हू, ह्यो एक संवसाराचो नियम आसा आनी ह्योच नियमांक लागून जेजू क्रिस्ताक खुर्साचेर मारला. ह्याच नियमांक लागून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, बायबल कितें म्हणटा, त्या वेळार तुमी कितें करूंक जाय, पळया, तो टायम घेवंक रावा ज्या वेळार तुमकां एक सुरी सांडटली, ज्या वेळार तुमकां एक सुरी उडयता त्या वेळार तुमी खुशाल जायात. त्या वेळार तुमी खुशाल जायात म्हणटा, सगळ्यान व्हडली खुशाल जायात. कित्याक खंय जर तुमकां कोण अपमान करतात जाल्यार सर्गाच्या राज्यान तुमकां व्हड मजुरी आसा, व्हड वांटो आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळयात, बायबल जेजू क्रिस्ताचें हें खाशा उतारा आनी जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांका सांगता. जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांका सांगता तेन्ना वेळार तो म्हाका आनी तुका सांगता. पळया, थंय कितें म्हणटा, तुमच्या आदल्या भागणाराकूय तसोच ताणी धुमाळो दिल्लो आसा. आमेन. सेम धुमाळो जसो आतां तुमकां दितात न्हू, सेम धुमाळो आतां तुमच्या लागीं जे घडटा न्हू, सेम धुमाळो तुमच्या लागीं लोकां करतात न्हू, तसो धुमाळो आदल्या टायमार प्रवाद्यांका दिल्लो आसा. सो व्हडलेंशें कांय ना तुमच्या जिवितान जशें घडटा. तुमी म्हणा, अरे ब्रदर कितले आमकां त्रास. अरे ना रे बाबा, हें भाग आसा. आमेन. हें भाग आसा. रिजॉयस जायात, खोशी जाय. कित्याक सर्गा राज्यार व्हडली मजुरी आमकां आसा आनी ही मजुरी दितलो दुसरो कोण ना, तुजो सर्गीचो रचणार देव बाप आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो सजमोन घेयात, म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमचो धुमालो दितीत आनी सगळ्या जिन्साची आड वायट उलयतीत, त्या वेळार तुमी सुभागी. आमेन. तुमी पळय, ह्यो टायम ना आसा रडोचो. ह्यो टायम ना, अरे कितले म्हाका उलयतात, कितले म्हाका सोंसूं. ना. तुमी आजुनूय भुरगीं आसात अशी चिंततात जाल्यार, आजुनूय तुमी दूद पितेली भुरगीं आसात. जर अशें जर तुमकां दिसता, अरे ना कितले म्हाका कश्ट, कितले म्हाका अरे ना, ह्याच कश्टासाठी, ह्याच दुखासाठी भागयेत पावलो वळतालो. ह्याच कश्टासाठी, ह्याच दुखासाठी जुवांव आपलें जिवीत काबार केलें. ह्याच कश्टासाठी, ह्याच दुखासाठी पेद्रू मरोन गेलो. आमेन. ते भाग म्हणटाले. भागयेत पावलो म्हणटा, हांव मरना ना, त्या ताकायत हांव जेजू पासत वावुरतलो, तेच्या पासत अपमान सोंसतलो, हें म्हाका भाग जावन आसा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हें म्हाका भाग जावन. सो तुमच्या जिवितान हें भाग आसा. जर तुमकां कोण उलयता, जर तुमकां कोण अपमानता, तर तें भाग सजमात. आमेन. तुमी अशें चिंतू नाका, अरे देव तांकां पळोवन घेतलो. ना, देव तांकां कित्याक पळोवन घेतलो. एक टायम जशें तुमचें जिवीत आसलें तशें आतां तेंचें जिवीत आसतलें, तेंचें जिवीत आसोंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेंचें जिवीत आसोंक जाता. पळय, एक जाग्यार आमी आसल्या, आतां थोड्या वेळान ती आमच्या जाग्यार आसतली. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवाक बदलूंक टायम लागना ना. जशी आमी देवाची भुरगीं आसा तशी ती पासून देवाची भुरगीं. फरक इतलोच जावन आसा, कितें तर सत ना. आनी ज्या वेळार सत आसतलें त्या वेळार संपूर्ण कायेचें जिवीत आमचे भितर रावतलें. आमेन. सो हांव कितें म्हणटा, पळयात, आमी सतान चलता जाल्यार
आमकां अपमान ह्यो आसतलोच, आमकां धुमालो ह्यो दितले, आमकां जिन्साचें वायट हें उलयतलेंच हें सगळें घडटलें. आनी ज्या वेळार हे तिनूय वस्तू घडटात, अपमान, धुमालो, वायट उलयता, त्या वेळार वचात, रुमांतलें दार बंद करात आनी डान्स करून देवाक वर्शीप करात, नाचोन हांसोन गावन देवाक वर्शीप करात. कित्याक तुमी प्रवाद्याच्या लेवलीचेर येयल्यात. आमेन. तुमी प्रवाद्याच्या लेवलीचेर येयल्यात. आमेन. आनी हेंच जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें जिवीत. तेणी त्या वेळार आपल्या शिसांकूय शिकयलें, तेणी तेच्या उपरांत शिसांनी आपल्या शिसांकूय शिकयलें आनी तेंच्या शिसांनी देवाच्या सेवकांनी आमकां पासून शिकयलेलें. आनी आमी तशेंच चलोंक जाय. बागेत पावलो म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. आमेन. आतां हांव उलयता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे भितर उलयता. आनी हें जावन आसा क्रिस्तांवपणाचें जिवीत. आमेन. आमी आमची ना आसा, आमी जेजू क्रिस्ताचे आसा. आनी आमी जर जेजू क्रिस्ताचे आसा, तितून वायट कितें आसा, तितून बरेंच आसा. आमेन. पळयात, विचार करात, देवाचो मोग करतात तुमी, तर देवा सांगाताक चलोंक रेडी रावात. थँक्यू जेजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरान पासत, तुजी उतरां आसा आशिल्लीं जिवीचें, जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता, जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता, तें व्हडलें झाड जाता, त्या झाडाची फळां दुसरी खातात. आमेन. गॉड ब्लेस.